गोंयान जो स्टेट कर्फ्यू लागू केला गोंय सरकारान तेजो आयज पयलो दीस आनी जसो सरकारान टायमींग घालून दिल्लो आसा सगळ्या लोकांक की एसेन्शियल कमोडिटीज घेवपा लागून जी शॉपां आसा ती 7 ते 1 पर्यंत सगळ्यांक ओपन आसतली म्हणून त्या पद्दतीन आयज ज्या पद्दतीन सगळीं शॉपां ओपन आशिल्लीं आनी एक वटेन मार्केट आनी नुस्त्या मार्केट जनरल मार्केट हें पळयलें जाल्यार अशी लोकांची गर्दी आसली की लोकांक सरकाराचेर विश्वास ना काय कितें काय लॉकडावन वाडटलें आनी हे टायमींग दिल्लो आहा तो बंद जातलो म्हणून एक तरेचो गर्दी म्हण लोक सोशल डिस्टन्स पाळनासतना मास्क घालनासतना मार्केटींग करपाक जी गर्दी पडलेली त्यामुळे पुलिसांक मागीर मध्यस्थी घेवन बाजार सगळो बंद करचो पडलो आनी नुस्तें मार्केटूय बंद करचें पडलें पण बाकीची जी ग्रोसरी आयटम विकणारी जी शॉपां आसली ती 1 पर्यंत चालू आसलेली सो एका उपरांत कडक सामको पुलीस बंदोबस्त आशिल्ल्या कारणान कोणूच भायर सरोंक ना अशें चड लोक दिश्टी पडोंक ना पण काही मोजकेच लोक सोडलेले 100% जो स्टेट कर्फ्यू आहा तो सक्सेसफूल जाला फोंडा अशें दिसून येता तो जो म्हाका दिसता लोकांक आतां एम्ब्युलन्सीची गरज आसा जावं लोकांक वॅक्सीन दिवपा लागून वचपाक जाय तेका लागूनय सगळे आपल्या परीन हेल्प करीत आसात मदत करीत आसात आयज फोंडेच्या आमदारान रवी नायकान 2 एम्ब्युलन्सी हाडल्या आनी त्यो एम्ब्युलन्सी जनरल युजाक लागून लोकांक एवेलेबल आसतल्यो त्यो फोंडे पुरतीच न्ही तर आडपय मडकय शिरोडा ह्या चरबडचोनी जेंकां ही गरज लागतली तांकां ही एम्ब्युलन्साची सेवा रुजू जातली तशेंच एका आयच्यान तेंच्यांनी ती लोकांक ओपन करून केल्या घोशीत केल्ली आसा आनी ह्या दोनूय एम्ब्युलन्सीन ऑक्सिजन सिलिंडर सगळे हितूर एवेलेबल आसा ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.